वर्षाकडे जाता आणि उलटी येता पोटान दुखता अशें दुयेंस जाता. सध्या म्हाका एकटोच एडमीट आसा. एकच भुरगें आसा. आयज हाडला एडमीट सध्या कोण आसा? सो कशें आसा आतां पळय दुयेंस कितें आसा तें थंयच्यान कळपाक न्हू, थंयच्यान तेगेलें लगत गेलां ताजे वयल्यान एक कळटलें. आतां खूब फावटी अशें जाता की आमी दुयेंसां सोदता तेन्ना अमकीच एक 4-5 दुयेंसां सोदतलीं जे चडशे फावटी जातात. ते दुयेंसले जर ना समज जाल्यार एक फावटी अशें जावपाक जाता की उदकाचो थर येता ताच्या खातीर भितर पोटान हें जाता आनी फातर बशाट जाता. तें आसपाचें. आयज आमी येवन थंय पयलें पंपाक मागीर आमी आतां खूब जाणां हांगा दिसता घरपट्यान टॉयलेट्स ना, संडास ना सध्या. ते घरपट्यान सांगला की थोडे दिसा भितर सगळें बांदून जातलें, सगळें प्रपोजल बीन गेला. ते एकदां बांदून जालें म्हणटकीर सगळ्यांनी संडास वापरपाचो. संडासा ते खुबशे हे त्रास जाता आनी जितले हितून त्रास जाता म्हणून ते आमगे जे व्हडले जे कोण आसा म्हणून तांकां तात्पुरती त्रास जातलो. मेन त्रास जाता म्हणटा तो भुरग्यांक. सो त्या भुरग्यांच्या खातीर तरी एकदां संडास बांदलें म्हणटकीर संडासूच वापरपाचें. दुसरें आतां तुमच्या भितर एक समज आसा की उदक एक कडलेंच वापरता किंवा एकूच जाग्यार तुमी कपडे धुता आनी ताजे सकयल संडासाक वता अशी समज आसा. पूण फुडलो गांव आसा पळय न्हू ताका ही समस्या ती फुडें ताका पावता. जशें म्हाका त्या व्हाळार सांगलें की फुडें आनी वयर गांव आसा ते खरेंच तो व्हाळार येवन संडास करता काय ना ते कांय खबर ना अशें. सो जाता तितलो व्हाळाचेर जे संडास वचून करपाचो किंवा थंय वचून धुवपाक वता कितें पळय न्हू तें कमी करपाचें. ही काळजी जर घेतली न्हू जाल्यार तात्पुरते जे आमचे त्रास जाता पळय न्हू सगळ्या लोकांक ते तरी कमी जाता. आमकां दुयेंस मेळना जाल्यार एटलिस्ट ती पायपलायन तरी सारकी जावपाक जाय. ती चेंज करपाची निवळ करपाची ती PWDचे करतले. सारकें ती एक गजाल. दुयेंस कितें आसा पळय न्हू आतां ते खूब तरेचे दुयेंसां आसा जितून परशा कडेन येता. पूण ताचो उपाय एकूच आसा, उदक गरम करून पिवपाचें. एकदां गरम उदक केलें न्हू तितून मागीर तो कसलोय जिवाणू आसा आमी ते बॅक्टेरिया म्हणटा वायरस म्हणटा सगळे मरता. स्पेशली भुरग्यां खातीर. व्हडलीं जीं आसा पळय न्हू ती गरम उदकांत तोपान वचून येता. भुरगीं चडशीं नळाची पिता डायरेक्ट वचून. मातशी थंय काळजी घेवपाची. परत तुमचे कडेन उलोवपाक न्हू आमचे हेल्थांतले दोतोर येतले ते सांगतले तुमकां. दुसरी गजाल म्हणटा ते ORS सगळ्यांक खबर आसा. 10 फावटी किंवा 15 फावटी उदक परशा कडेन जालें न्हू आनी उलटी उदक जाली जे उदक भायर वयता आंगांतल्यान न्हू उलटेंतल्यान आनी संडासांतल्यान हें परत आंगान वचपाक जाय. हें जर जालें म्हणून जाल्यार कोणाक त्रास जावचे ना चड सिरियस जायना. हेंच जावपाक जाय फक्त. जेका एका पातळ परशा कडेन येता तेणी तोंडांतल्यान घेवपाक बंद करप ना. ORS जी आसा म्हणून दोतोराक सांगलां हांगा लागीं खंय तरी दवर म्हणून. एकट्याच्या घरांनी दवरतले आनी शाळेंनी दवरतले. आनी सब सेंटर कोणाकूय जर सामकें जायना जाल्यार कोण तरी एकट्यान एक लीड घेवन सब सेंटरा वयल्यान हाडून बाबा सगळ्यांक पावोवपाचें. कित्याक की फर्स्ट एड जी आसा पळय न्हू पातळ परशा कडेन येता ताका ते म्हणटा ते ORS. गरम केल्लें उदक थंड करून घेवपाचें आनी तितून 1 ग्लासान 1 चमचो घालपाचो ORS. फूल पॅकेट घालता जाल्यार 1 लिटराचे बाटलीन घालपाचें. बाटली निवळ मात वचपाक जाय आनी पियत रावपाचें थोडें थोडें. बाकीचें मागीर कसलेंच उदक पिवप ना. जाका पातळ परशा कडेन तेणें हेंच उदक पिवपाचें. भुरगीं खूब फावटी तें ORS घेयना. तांकां कितें करपाचें एक तर चमच्यांनी इल्लें घालीत रावपाचें. एकूच फावटी एक पेलो कोण पिवचो ना भुरगीं. ना जाल्यार दुसरें म्हटल्यार आमचो निवळ. घरांचो निवळ आसता पळय न्हू तितून साकर आनी मीठ अशें हे 2 आमकां जे घटक आसा पळय ते आंगाक जाय पडटा. आनी ते जर घटक आमकां ORSंतल्यान जर मेळ्ळे किंवा हे निवळांतल्यान मेळ्ळे न्हू जाल्यार फुडें त्रास जायना. सर बीन लावपाक पडटा पळय न्हू ते त्या खातीर. कारण हे 2 घटक आसा ते आमच्या आंगांतल्यान कमी येता म्हणून.